सगळ्यांक देवान आमकां एकामेकाक देणे आमी समान केला आसा एक रिपोर आमच्या दोळ्यांनी रावया देवा ते संतोष होवया कितलो बरो देव आमचो जायतो वेळ आमी ताची स्तुती केली त्या सुम्याच्या हजरपणान आमी आसा तोच आमचे सोय आसा प्लीज विथ अस देवाचें उतर आमी आयकुया ह्या घडये ताच्या हजरपणान रावून ताचें उतर ह्या घडये आमी आयकुया लुकास सुवातेर 18 आणि 19 Luke chapter 4 verses 18 and 19 देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दोळ्यांक बरी खबर प्रगट करून ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेन आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दमसतल्यांक सवकसाय बसांव आनी सर्वस्पराने दयामया दाखोवचें वरस पसारून म्हणून ताणें म्हाका धाडला आमची गळदां करून आमचे हात काळजाचेर दवरून आमी खातीर देवाचो आत्मो आमचेर आसा त्याच देवाने ताचो आत्मो आमकां दिवन ताची सुकृपा दिवन विविध देणी दिवन ताच्या मिसावांत आमकां घरांत दवरला आज पर्यंत आमी सवान ताणें आमच्या मुखांत केल्ल्या सवार उपकारा खातीर सवार अविस्मितां खातीर आश्चर्यां खातीर सवारांक बरी केल्ल्या खातीर फुड्यांक दिश्ट दिवन दमसतल्यांक सवकसाय बसांव ताची दया मया सारूंक आमकां वापरलेल्या खातीर आनी बंदेर आसलेल्यांक सुटका दिवन आमकां फोव केल्ल्या खातीर तिका हालेलुया आनी आज आमी नियाळ करचें उतर शिकले सुनी आमचे दयास वा आमकां दिवंक खुशी करता आमचे कडेन उलोवंक खुशी करता आमी तें आयकूंक ते मतींत आमी आमच्या काळजांत बरी बरी जुगोवन दवरूंक त्या उतरा प्रकार आमचे मिसांव आमचे जिणे आमचे मिसांव करून सुमेच कृपा मागया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया त्या देवाची कृपा आमी मागता आसतना बरी मायेची ससाय मागया सांज बाब आमकां जायते जर आमचे खातीर विनवणी करता वी आर इंटरसेसर्स वी आर आर्मी ऑफ इंटरसेसर्स बरी मायेन सांज बाबा ते वास्तव सांज बाबा विडोवन दिलो जावन आसा तशेंच आमचे शारोती सांग आमच्या आंचोवे आमच्या कनबडवे अगिवन निगेल रफायल गब्रिएल आमचे खातीर विनवणी करून आमचे न्ही हात आमी उबारी हाडले आमच्या पवित्रताचें गीत आमी ह्या घडये गावया सगळ्यांची ससाय आमकां मेळोवन कितें आमकां गरज आसा संरक्षण करत आसास आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या मेस्तांवा खातीर सुमेस्तां खातीर आमी मागया होली स्पिरीट See
Sing for Christian Jesus. Terima Praise the Lord. Hallelujah. Kami berdoa dengan God how happy to share praise the Lord. Happy, okay. Kushiyasa, Kushya, Turwell, Adam, Chimka, Niarake, Guru Vishi, Guru Mrad, Amkamuro, Magagutuna, Tumkamburogi, Negi, Amikarismatic, Samela, Dashi, to me, Ekanai Seva, Wakari, Kam, Kirtavinogi, Semaneva, Puchigal Shingiva, Tuchas, Darani, Wakashi, so Marta, Devan, Kamisla. Sundustava, English, Solo, Azamchere, Punya, Manta, charismatic machines, Sabana, healing the Mata. Wiggy? I mean, healing the Makshin, Borengi, pardon. Healing. So, the topic, I so say, I want to slow. Healing, Kashen Zata. And healing, Mularakite. And Kashen, Amkadevani, Portendene sound, Dila. Sunya Chenka, healing is healing is not our idea. Healing Amchenkamne. Healing wa boring Zamasa Deva Chenka, it is the idea of God. In Deva Yujan, in Deva Chenka, Asevanamcha Hatanga. Praise the Lord. Hallelujah. Healing, Bhavani, as the word Ami Mata, healing, Surya, Ami, Dusles, Daria, no, and Doriam Chair, Mata, Purapadra, Boy, Lai, Gomlo, healing, no, Negias, Banaita, Mususuntia, Kai, Gomata, but they don't know the theology of healing. Gras, Ami Gaza, you have a Chimpe, Asunta. And it will come and Shikon to Yosan Sandir. Healing, Aki theology, Bible, Ovid Pusaka, and theology Mandana, I mean, the learning, theology, Sika, Tunka, encourage the theology of healing. How? Kashen, and in Devani, Devesa, and we come Kashen Town, Gimron, the Gurjeche, the Magal Asumia, Akakushi. तुम्हें शिकला आणि हा शिकलो ही शिकून चियास नंदिता मटव्या संरेखा सोरा दिता माई शस्त्री शेवेळा कदे सुंदराप करनेता विषय मध्ये घालता त्यामुळे हम कदिता हम शिकलो एक वर्ष हमें कोर्स केलो आता हे कोर्स समला so these days past September down may aprian हम के द्वारा ये मिसाल करना सना मुझे ये किरा तो सामने शिकाजे हमें लेने की सर शिकाजे ती एक आशा ती एक तान बुक मगासा देवान घाल्या सो कुणी आयला रोनी कोणाय बुकान शिकायला रेवणी आणि हमें देवा तुमचे तो कसे शिकाय काय नसे जमलो लांशुगलो जमलो नाही कांदा आयलांचे आवया मंदिरात वाया मिसाला सोन लाईक शिकला लाई गला Most now legend is wrong. This is the truth. Yes, sir. If you don't have a question to be, our mind would be like some of all, but now, if you have to buy a if you have to buy a sheep, if you have to buy to come for it, if you have me, but the other army with that, the brain and sleep on the see. They want to be a good card. So circulate just like a child. Burigya Burizaya Shika. Burigya Buri Mamushika. Burigya Buri Sutikum Shika. And in Burigi Zaman Suravia, Devam Kamastushika. Devan, I mean, as much as Mastushika, and Yata, Padayaka Orsa, the course Sudanasa, encounter ministries now.
USA मंगळाराचे आमी लाईव्ह असचे लाईव्ह 2 वरां 2.5 वरां मंगळारा हेर दिसांनी म्हाका 2 क्लासी आसतात डॅशबोर्ड घालतात आनी हांवें होमवर्क करीत स्टुडंटां करीत आनी हांव आनी एक पदराक म्हज्या बॅचांत 40 जाणां आसात 40 आनी ह्या 40 जाणां पैकी दोगूच पदराक पुरली पूर्ण लायफ आनी थंय US सुमार संवसारभर आमचे आसिया आदल्या वर्सा एक वर्सा मेळ्ळे 400 लोक आसलो 400 and the US आपल्याक एक कोडी वचून क्लास काम घेवची 1000 जाणां 1000 which means हे इतल्या आम्हाला सांगता म्हणटांगे म्हळ्यार God is raising people. Praise the Lord. Hallelujah. देव त्याच्या जनांक तयार करना आसा. गडबियांक दर्शन कॅथोलिक दिवस म्हाका कशी कितें जाता. देवा करता त्याची बसावणी. ह्यो पाताळाच्यो सत्यो सैत ताचेर जैत व्हरून So God will raise His people. आज तुम्ही आनी हांव देवाक सहकार दिलो सगळ्याक आनी आमी आमची मनां काळजां ती दवरून आमी शिकल्या कितें आमी शिकता ते आमी आमच्या मागण्यांत जिवितांत ते आमी इल्लेशें पाळून सांबाळून मुखार गेले जाल्यार if you not take ahead God partners with your faith. तूं सो भावार्थ कांग्यो तुका दिल्ली ती देवी तूं वापरता आसतना ते कांग्यो देव ताचें रास विस्तारता. आणि आज एक सोयी धरणे आणि काहीतरी सुविशेष सुदैवाचे रास लांबी शाश्वतच्या विना बियावली ती वाढवणी आमच्या बियावली पुन्हा विषयांचं दसवा God is working. देव काम करता. देव तुमच्या मुखार काम करता. देखून healing म्हणतस ना पहिले हांव सांगता even if एक ल्हानशें healing एक बोट healing जालें जाल्यार देवाक खुशी जाता. Praise God. कित्याक देवाक खुशी जाता बताय ल्हानशें बोट पडोवन उडुपी गेलो उडुपी करिस्माटीक ग्रूप थंय हप्त्याक एक पडी हप्त्याक एक पडी म्हयन्याक एक पडी तांचे आसा आमच्या अनुभवाचे पास्टर सेंटरान सो म्हाका आपयतना सगळो दीस हांवें ह्या विशयान तांकां शिकोवन दिली 1-2-3 शिकवलें आनी थंय हांवें म्हळें एक बोट हिलींग जालें ल्हानशें बरेपण जालें जाल्यारय आज देवाक खुशी जाता. थोडे आमी चिंता कितले आमच्या मनीसांक देवान बरें केलां आमच्या लोकांक केलां आमकां थोडे उडास आसतना उडास आसा की पूण देवाक उडास आसा की ना. He doesn't forget even his healing. देव विसरना तुम्ही आनी हांव विसरूंक पुरो आमी मनशां बट देवाक विसर पडना आमची गंडीत ना आनी आमच्या मुखार देव कितें करता ताका विसरना. ल्हान आवड ल्हान जालें जाल्यार देवाक महिमा जाता देवाक खुशी जाता. कित्याक खुशी जाता जाल्यार कित्याक जेसून क्रुसार ताचे खातीर मोल दिलां. Jesus has paid the price. देखून जेसून मोठे मोल दिलां देखून आज कितेंय आमच्या कुडीची भलायकी बरी जाता मोतीची जाता इनर हिलिंग जाता फिजिकल हिलिंग जाता स्पिरिच्युअल हिलिंग जाता तर देवाक खुशी जाता. देखून एवरी हिलिंग कसलें बरेपण जावं दी कुडीचे मोतीचे आत्म्याचे एवरी हिलिंग इंग्लिशान म्हणटात प्रेल्यूड टू अल्टिमेट हिलिंग. जे कितें संपूर्ण आमी बरी जावंक आसा एक दीस तें जावचें पुनर्जीवनपणान थंयसर आमी एक जावचें देवाचो संपूर्ण बरें जावचें कुडी आत्म्या समेत तें आज खंयच्याय तरांक जातना तो एक वांटो म्हणटा आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून हांवें म्हळें हिलिंग इज नॉट आवर आयडिया. हिलिंग आमचें आयडिया आमचें चिंतप न्ही तें देवाचें काम तें ताचें योजन जावन आसा. देखून एक्सोडस चॅप्टर 15:26 पळया निर्गमन ग्रंथ वाचा पळया देवाचें उतर रावसर 15-20 आणि 16 काय म्हणटा देवाचें उतर तुमचे कडेन बायबल आसा न्ही उक्ते करा शिका टुडे आज
learn theology of healing. This is how God begins. अशें देव पवित्र पुस्तकान सांगता तो कसलो देव की म्हणा देखो 15:26 निर्गमन ग्रंथ 15:20 आणि 16 किती बरेला ताने तंकामुळे सर्वेश्वरा तुमच्या देवाचं ताळो तुम्ही ऐकशा जाल्यार ताच्या दिसपीक सारखे आसा ते तुम्ही करशा जाल्यार ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे सोर कायदे पाळशा जाल्यार इजिप्तचे धरली केस्त हांव तुमचे धरसो ना. You see, देव केस्त लावचे विशीं सुचयता. Praise the Lord. Hallelujah. म्हाका सांगा suffering कष्ट वाईट देवाची योजनगी होय की Is suffering God's plan? कष्ट वाईट suffering कोणाचे योजन? देवाचे. The suffering is not the plan of God. Healing is God's plan. देवाचे योजन आमकां बरें करचें. देवाचे योजन आमकां सोडवून दिवचें. देवाचे योजन बरें. पूण कष्ट पिडा वा एकत बेजाराय वा पातकां तें देवसराचें योजन जावन आसा. आनी ह्या संवसारांत आयिल्ले देवसरा आमकां थ्रू इव्ल पातकां करून रायलें. पूण देव मोगाळ भवानी ताचे योजन वेगवेगळ्याचे योजन बरें करचें देखून देवाच्यो दोन कुशो आसात खंय. पूण हांवें कितें आसा की देर आर टू विल्स ऑफ गॉड. खंयच्यो देवाच्यो दोन कुशो खंयच्यो? कोणी सांगा अरे तुम्ही बरे लीडर्स तुम्ही लोकांक गाईड दिवचे लोकांक न्ही देवाक दिवचे येयलो तुम्ही शिकतात. म्हाका एक गजाल घडली. हांव शिकलो न्ही देवान म्हाका शिकयलें तेन्ना आज तुमकां सांगूंक जाता म्हाका. सो देवाची परफेक्ट विल आसा. ताची संपूर्ण योजना प्रकार संपूर्ण कुशल प्रकार देव बरेंच करता. सगळ्यांनी बरी जायचे सगळ्यांनी सर्गाक वचचे. होय की ना? होय की ना? होय. 1 Timothy 2:4 ताका बरयलां. हें आसूं दी हे आमकां वचना आतां हें वाचया आमी तेकाच लावन धाडचो ना कित्याक हांव तो सर्वेस फॉर जो तुमकां बरी करता. यू सी दिस इज व्हॉट गॉड सेड. हांव सर्वेस फॉर बरी करता. इंग्लिशान म्हणटा आय एम द गॉड हू हील्स यू. हांव बरें करचो देव. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव कसलो? कालें करचो? बरें करचो. आमचो देव आमकां गूण करचो बी होय की ना? होय की ना? आज तो बरें करता की ना? आज आवडता तुम्ही पाती जाता बरें जाता की ना? हांवें उडोवपी एक ल्हान बोट बरें जाल्यार देवाक महिमा जाता म्हळ्यार एक स्त्री आयली उपरांत ते मागण्यांनी जावन जास्त दिसां म्हाका मेसेज केल्ली फादर 12 वर्सां बरें जायनातल्यान बोट आज बरें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 12 वर्सां बरें जायनातलें बोट आज बरें जालां. म्हाका कितें जालां तुमी मुळे देव आमचे मुखार आवडटा मुखार भगवान तुमचे मुखार. सो देखून तुम्ही कशें फाटी येतात कशें समजतात देवाक कशें वळखतात तें गरज. हाऊ यू लूक एट गॉड. कशें देवाचें तुमकां समजणी फाटी आनी आसा तशें तुमचें न्ही मागतात तुमी आनी तशें देव तुमचे मुखार घेता. ही वेळ देखून देवान पळोवन अशें बरी पळया मनशान पळयलें बरी पळयना. देव तो देव ही विल वर्क. तो काम करता. देखून मोगाळ भगवान म्हणाला हांव तुमकां बरी करता म्हळें आनी तुमकां आनी एक उतर सांगलें ताची परफेक्ट विल ताच्या संपूर्ण कुशल प्रकार. 1 Timothy 2:4 ताका पळयलां तिमोथीचें पयलें पदां 2 चवथी पळा कित्याक समेस्त मनशांनी तारण सोडी जाय आनी सताची वळख घेवचें म्हणून अपेक्षा. यू सी सत कोण? जेजू. सत्यवाद आनी समेस्त मनशांनी बचाव जायचे. समेस्त मनशांनी सजाव जाजे. समेस्त मनशांनी संपूर्ण बरी जायचे. कुडी आत्म्या समेत संपूर्ण बरी जायचे. हे देवाची योजना. प्रेज द लॉर्ड. आणि देवान जेजू ताई देवान देखून हे परफेक्ट विल संपूर्ण कुशल प्रकार सगळ्यांनी बचाव जायचे. सगळ्यांनी बरी जायचे. पूण आनी एक खुशी आसा देवाची. खंयची गोलान हे खंयची खुशी? आनी एक खुशी म्हळ्यार परमिसिबल विल. देव स्वता
देखून ताच्या अनेक कुशे प्रकार ताने सोडचे प्रकार ताका दिवंक नाका, ताका पिडा सोडूंक नाका, ताका कश्ट सोडूंक नाका. पूण कितें जाता, हांव देवाक आयकना वेळा वा थोडेपणी त्याच्याच योजना प्रकार तो सोडून दो सोडल्यार पिडा देखून ही लेखन तसं सुविशया पण हांव तुमकां सांगता पयलें देवाचो विशय समजा. देव ताच्या कुशे प्रकार संपूर्ण कुशे प्रकार सगळ्यांनी बरी जायचे, पण ताका आनी एक कुशी आसा परमिसिबल ताणें सोडचें. देखून मुखार भगवान कडेन अशें सैतानाक आमचे अधिकार ना आसा गे, आसा गे कोणें दिल्या, आमी दिल्या आनी आनी एक देवान सोडल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव सोडना, देव ताच्या भुरग्यांक लागजोरी देवाक आमी जाय, आमी देवाचो मोग करतना मोगान आसना जॉबाक सोडूना. जॉबाक आनी ताच्या कुटुंबा खातीर आनी तो सॅक्रिफायस केलेलो सद्दां पूण सैतानान अधिकार मागून मांडलो. आनी तशेंच तुमकां एक वेळ सांगता पळय लूक चॅप्टर 22, 31 and 33 पळय जे देव बेश्टें सोडना थोड्यांच्या जिवितांत सोडून पळय जॉबाच्या जिवितांत सोडलें ना आनी थोड्या संतांच्या जिवितांत. पण त्या दिसांनी आमच्या मंदिरांत एक स्त्री आयली, ती काय आयिल्ली आसा ती जेजूची गाय आशिल्ली, तिका 3.5 वर्सां मुखार भगवान तिचे ट्रायल सगळ्यांक मेळना. आमी मागीचे आमच्या जिवितांत 3 संधी आसात. एक टेम्पटेशन कोणाचें, सैतानाचें. काळणी हाडची देव काळणी दिना, ताचेर जैत म्हणून आमकां कृपा आसा. आनी एक आसा कावें टेम्पटेशन उपरांत टेस्ट कोण दिवचें. टेस्ट आतां सादे रितीन पळयल्यार आमच्या चलत्या जिवितांत टिचरां भुरग्यांक शिकयल्या उपरांत ताका टेस्ट दिता. काय टेस्ट दिवची भुरग्यांक ताणें शिकल्यांक ना म्हणून पळोवप. तशेंच देव आमकां शिकयता आमच्या भोवती जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत शिकयल्या उपरांत तूं शिकलाय की ना त्या भोवतांत तूं वाडटाय की ना पळोवप परिक्षा करता. देखून परिक्षेंत सैतानाक जागो ना. परीक्षा करतना आमी कितें करीचें, परीक्षा करतना तुमी देवाची गरज ना. देवान कावें शिकयलां पळय लीन ऑन युअर अंडरस्टँडिंग. कावें शिकयलां तें कामगेर मुखार वचप. ताळण्यांत कृपा आसा गे, परीक्षेंत कृपा ना. परीक्षेंत परीक्षा जातना हांवें शिकयलां वचा पास जाल्यार पुरो. पास मार्क नाही, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन. देव नाही आमची परीक्षा केला आमचो भावार्थ वाडयता. देखून हेब्रे माणसा पंदरांत तुमी वाचल्यार 12 वर्सवर कोण देव आमचो बाप म्हणून बरयला पळय. कोणसो बापूय आसा आपल्या भुरग्यांक कांय शिक्षा दिनासतना सारक्या वाटेक हाडला. तर संवसारी बापूय अशें करता जाल्यार सर्गीचो बाप खंडीत करता. परीक्षा कर आमची न्ही आमी वाड अशें करता भावाडटा. देखून परीक्षा जर केल्या वेळार वाडावळी ग्रो इन आवर फेथ. आमकां परीक्षा जाय. अब्राहामाची परीक्षा जाली, बायबलांत पळयल्यार मस्त जणांची परीक्षा जाल्या. परीक्षे मुखार ते वाडल्या. देखून परीक्षा जातना भियेनाका. परीक्षा जातना कृपा ना जावं पुरो. पूण देवान कांय शिकयलां तें शिकयल्लें काम घेवन मुखार वचा. लीन ऑन दॅट अंडरस्टँडिंग. पूण आमकां ताळमेळ येतना कृपा आसा. ताळमेळ येतना ताळण्याचेर आमी जैत कृपा आसा. आनी एक आसा तें आमी आडायले खंयचें तें पळय हांवें तुमकां सांगचें. आतां आज सांगचें कित्याक म्हळ्यार तुमी आज बरें आयकता. आज सांगता ग्रो, यू विल ग्रो. तुमी वाडटा, तुमी वाडटल्यार बरें करून समजा. टेम्पटेशन टेस्ट आनी एक आसा खंयचें करता की ताका कोंकणीन कावें शब्द करून म्हाका येदो मेळना. पूण आनी एक इंग्लिशान ट्रायल. ट्रायल सगळ्यांक दिना. ट्रायल देवान सोडल्या, जॉबाक सोडलें. तशेंच शिसांकी ट्रायल आसलें. देखून जेजून कावें म्हळ्यार थंयसर लूक चॅप्टर 22 हांवें तुमकां म्हळें तें घडा आसा. कितें म्हळें 31 ताचे मुखार अशें सिमोन सिमोन जेजू म्हणटा पळय तांकां स्पश्ट करता शिसां ताची शिस्त आहे. 12 जण कांय व्हडलें शिकप आसलें न्ही पूण तर बेटी दिल्या जेजून 3 वर्सां
जेजूची शिकवण ऐकल्या, असल्या पळयल्या आणि आता लास्ट सीमा पळय गोमसाळणीर गांव साडिल्ले बरी तुमकां सगळ्यांक जाणो सगळ्यांक सैतानान अधिकार मागून घाण गेला. जेजून सांगले तशें आमच्या जिवितांत ताळण्यो सोडल्या. देव सगळ्यांक सांगना न्ही, जॉबाक थोड्या सातांक सोडला. आदरे पियो आता हांवें तिसरी गाय आसली ते गाय दिजे जाल्यार ट्रायल 3-3.5 वर्सां तिका सोडला. आनी हो 3.5 वर्सांचो विशय बायबलांत आसा. तें आसा उदाहरण 12 तुमी वाचल्यार सी आनी महासुरो 3.5 वर्सां 3-3.5 वर्सां. ट्रायल इज नॉट इजी. देखून मोगाळ भगवान म्हणे हांवें आज तुम्ही समजा हांगासर तुमी मागण्याची डोंट प्रे फॉर ट्रायल. ट्रायल सुकोवंक मागणे करा. आमच्या बापान म्हणा जेजून शिकयल्लें आमकां काय शिकयल्लें आमकां ताळणे पडो ही ताळणी म्हळ्यार ऑर्डिनरी न्ही ट्रायल. देखून आमी जागृताय करीचे आमच्या मिस्सांत आमच्या जिवितांत केदाळे हांवें विशय सांगता. परच्या दिसा एका घराक गेलो अशेंच खंय मागण्याक तेसना सगळो दीस मुसुकूच नार पाडी तुशें त्या गांवांत आपयलें म्हाका कितें तरी गायलें तशें मुसोन मागणें कर पाडी येतना तर म्हज्या मतीन गेलें ह्या घरा वच. हांवें सांगलें जायत सुम्या येता हांवें लोक आनी ते दोगां प्राय म्हणटा आसात हांव तांकां वळखतालो. मुसोन मागणें केलें आनी ताणें घरा गेल्यार पयलें एक ताणें शिदाळ्ळें फादर सिस्टर आयली म्हळ्यार एक गुरो बूक हांवें करचो फादर घालता. केदारा गेले तूं रात दीस शिराळे वच तयार ना जाल्यार कातन फान पुलावणी करून दितात ती शिरी आसा स्वागत करचें. आनी हांव जाणा आतां थंय पावतस तशें जाता ती सांगाता मेळटा आयली तुका तेका आली तर बाकी भुरग्यांक भायर आसात एकले भुरगे आहले. सो मागणें आनीक इल्लो सोळा सांगलें हांव जेवला हांव एक्चुली जेवणां. सो हांव म्हळ्यार जेवणाच्या वेळार पावलां. आय नो आतां जेवणाच्या वेळार पावतना सांगा सांगितला गडबडीन गाय आसा इट्स ओके. हांव तो शुक्रार जावन आहलो सो एक जेवण सोडल्यार व्हडली काना करूंक जाता. शुक्राराचें एक जेवण सोडया तुमी जेवनाले तुमी पास करनाले एक जेवण सोडचो बरेंच. सो हांवें ओके आज त्या मिसा खातीर एक ल्हानसो सगळो बेस असो सांगलें नाका नाका पूण थोडी पाव मील हांव आयलो एक उद्देश मागो बरें. सो सुम्यान म्हज्या मतीन घाला तर हांव मागता म्हणून मागून सिदायलो. आनी उपरांत दोन दिसांनी म्हाका कळ्ळें हें सगळें ल्हानशें माजर आसा. माजर तुमच्या घरांनी आसात न्ही माजरांचो पेट्यांचो बरो मोग करता बेगीन खरा पूण मनशाचे किस करता. पूण 3 दीस माजरां पेटे दे आर पेट्स. सो त्यांनी केल्लें आतां ह्या घरांची ती दोगांच तांची भुरगीं पयस आसात उशा तांकां माजर एक थेरापी न्ही. त्या माजरा कडेन उलोवचें त्या माजरा कडेन कळचें. हें माजर ती म्हणटा फादर गे माजर आमी काडून गेल्लें न्ही हें आयिल्लें 5 म्हयने जावन आसा आमच्या भुरग्यां बरी आसा. आतां तुमी मागलें करून गेल्यार 2 दिसांनी ते मार्ग आसा मार्गार खंय गेल्याचे आनी एक लोकेशन आसा आमक सांग उतरतना येवन एक कार एक हांवें आपटलें तसो दोळो बरयलो आनी ते एक्सिडेंट जालो. पूण माजर मोडून हांसूस आसा आमकां हिंगां गेले आनी तांणी चिकित्सा केली आनी उपरांत ह्या माजराक आनी बरें जायत आस्पत्रेक गेले. आस्पत्रेक व्हर आनी ताची चिकित्सा करना डाक्टरान म्हळें ग्लुकोज आनी दिलो. ओके और आनी डाक्टरान म्हळें 24 वरां आसल्यार 24 वरां मागीर हें आसा म्हळें पूण माजर गेलें. पूण व्हडली आतां उपरांत ताचे कडेन उलयत आसतना अशें उलयत आसतना ती मस्त जाणां कॉल करतना 3-4 जाणांनी करी येतली ओके ते परत पुरा कनेक्ट जाली आनी हांव उलयता आसतना एकल्यान म्हळें माजराक गेल्लें मरलें
म्हाका घडवलेलं हांवें सांगलें दॅट्स ट्रायल. आमी थोडेपणी उलयत आसतना कांय उलयना. आतां मोगाळ भवानी देवस्थानाक तुज्या मतीन कालें आसा ताका गुंतला. तुज्या मनान काळजान कालें आसा कोणाक गुंतता? देवाक समजू मोरयेक सांताक कोणाक गुंतना. देवान तें कळीत केल्यार आमची पवित्र तत्वान म्हणटा रावाद्यांक कळीत करून प्रॉफिट्स. आमी मागता थोडेपणी आमी म्हणटा रावाक कोणाचें देणें कोणाक आसा गॉड कॅन रिवील. पूण नातरी देवाक मागतो कोणाक गुंतना आनी देवस्थानाक बिलकुल गुंतना. देखून देवस्थान कालें करता तुज्या मतींतलें भायर काडटा. तुवें उलयल्यार सोडना. देखून हांगासर कितें जालें? पेद्रू तेंस जालें. पेद्रूच्या जिवितांत तशें जावंक 3 फावटी नेगार करून कारण कितें? कारण सोमी न्हय. सोमयान ताका सांगलें, ताका कळीत केल्लें पयलेंच पेद्रू पळया देवसार ताणें सैतानान अधिकार मागोवन सांगितला. पूण तुजो भावार्थ दंडना जावंक हांवें तुजे पासत काय केला? मागणें केला. तो देवान जेजून मागला. तर ताणें जेजून मागला पूण पाती येवन ताचे दिसगा घट्ट रावले जाले. मागीर जालें तूं पाटी एक काम घेवन पेद्रून पाती येवन भोगता पेद्रू काय करता? नेक्स्ट पळया तेन्ना हें घडीत काडलें ट्रायल आमी मागोवन सांगितला थोडे पडी. देखून जेजून आमच्या बापान शिकयलें आमकां काडलें Don't us to trial. आमकां हांगा सोम्या टेम्पटेशन आसा, टेस्ट आसा, ते कोणाय घेवप जायना. पूण ट्रायल आमी सोडल्यार ना. देखून हांगा सरकार बरयला मुखार पळय मुखार भावांक तीर्थ मुखार काय बरयला तितल्यार आतां मुखार नेवेश्वर कितें म्हणटा मुखार तेजरा पेद्रू इल्लो उसामोळ. देखून आमी थोडेपणी मागण्यान मोगाळ भवानी तुवें मागण्याची बी माइंडफुल ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देव तुमचे सोय आसा, तुमी देवा सोय आसा. देखून देवा सोय जियेतना ऑलवेज कॅरी द प्रेझन्स. सोमिया कोरा सोमिया सोय रावा, बळवंत रावा, सैतानाकडे निनागा. सैतान वॉचिंग केला म्हणटा घरात मोकळे पेद्रून तिंदार जाप दिली. काय म्हणालो? पेद्रू उस सांभाळणे. देखून तुम्हाला पेद्रू जाप दिली सोमिया तुझे सांगाता काले बोल मेरे सो मागीर मोरून सैतान तयार. आता सैतान उठलो. कोणे मागले? तुझे सांगाता मोरून बोल मेरे सो तयार. हांवें म्हणालो कोणा बद्दल ताका सांग पूण सैतान आयकलें. ताच्या मोती आयल्यार म्हणनी पूण ताणें भायर उलोवंक जो आसा ताका उलयलो तेका तुका पळयता सोडना. सैतान ही चॅलेंज तितल्यार मुखार पळया त्या वेळार जेजून म्हळ्यार ताणें म्हळें बायबल बरें आसा पळटा ते काय म्हळ्यार तेका जेजून म्हळें पेद्रू हांव तुका सांगता. आतां हें जेजून खंडीत सांगचो ना. पेद्रू मागोन कांगेन जाता ना. देखून जेजून म्हणालो तुका हांव सांगता तूं म्हाका वळखना म्हणून 3 फावटी तूं बास्सा पर्यंत आज कोंबो साथ घालिना. देखून पेद्रू सुटलो. जर तर ताणें म्हणान जाल्यार एक ट्रायल मेळटा खंडीत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून बघा भगवान घट्ट जाया. सोम्याचे रावा, सोम्याचे मिरसांग करा, सोम्याचे मिरसांग बोरें करचें करा आनी सोमी सगळ्यांनी बरें जायचे नाशेता आनी ताच्या संपूर्ण कुशे प्रकार सगळ्यांनी बरें जायचे. पूण ताची आनी एक कुशी आसा थोडेपणी आमी कारण जाता आमीच मागोवप पाहिजे. देखून सोम्याक सैतानाक इडे दिनाका. सैतानाक आमचे अधिकार ना. ता इडे दिल्यार सोडना. आतां आमी मुखार या. देव आमकां म्हणलें आमी देव आमकां बरें करता म्हणून
आणि जेसूनो देवान आता देवान म्हळ्यार तो बरो करचो देव आता जेसू मुखार दाखयलें वयगी जेजूचे मिसाल आमी आज ते वचप काडले लुका 4:18 आणि 19 वड कितें बरयलां ते जेजूचो मॅनिफेस्टो काय मिशन स्टेटमेंट जेजून कितें सांगलें तशें केलें जेजून केवळ देवाचे राज प्रगट केलें शिकोवन मात्र दिली की सांगा काय केलें शिकवणे खातीर काय केलें ताणें शिकयल्या उपरांत लोकांक बरें केलें आज मंगळ भवानी आमचे करिश्मातिकान गाली शिकोवन मात्र आसा की आसा की पयलें हांव चिंततालो शिकोवन मात्र पुरो बरी ही शिकोवन दी ही देवाचें काम कोणाचें काम कोणाचें काम हांव चिंततालो दिस इज व्हॉट आय वॉज हांवें चिंततालें तें देवाचें काम अरे देव हिलिंग करता की ना करता आज आमी करचें की हिलिंग आमचे मुखार कोणें करचें देवान करचें पूण देवाक बाबडटाविलें बरें करियत की करियत पूण देव बाबडटाविलें बरें करना ही बाबड सुदी हवे आता देवाक तशें काम ताणेंच करियत पूण ताणेंच करचें कशें करना तो आमचे मुखार करता देखून आमी करिश्मातीक पंगड आसा देखून तुमी ह्या मिसालांत आसा देखून तुमकां एक उर्बा आसा ना केवळ तुमी मान बरें जावचे मुखार हेराकी जेजू तुवें हाडिजे हेराकी बरी कबार दिजे हेरानी बरी जायजे जेजूक वळखजे तांणी सर्गाक वचचे ही तान बूक ना जाल्यार तुका मिसाल करूंक जायना सो देखून ही आशा तुमकां आसा ना केवळ तुमचे खातीर मात न्ही तुमी पूण हेरां खातीर तर देवान आमकां मिसला देखून मंगळ भगवान म्हणी एक काम देवाचें आतां जेजून केलें मिशन स्टेटमेंट तो जियेलो जेजून कितें केलें आमी वाचया धर्मजातीकर्ते पुस्तकां स्पर्धा 30 आनी 8 वड एक्ट्स 10:38 कितें आसा एक वाक्य आसा जेजू विशयान सत्कट ना एक वाक्य आसा कळटा आमचो देव बरें केलो आनी जेजू मुखार तेणें जारी केला कितें ताणें सांगलें ताणें केलें कितें म्हळां हांगासर 10:38 देवान कशें नाझरेतच्या जेजूक पवित्र ज्ञान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान तुमी आयकला मागीर तो सगळ्यांनी काय करून गेलो पाड करून गेलो की कोणाची वायट करून पिडा दिवन गेलो की बरें करीत गेलो मागीर देवस्थानाच्या पदवेकार आसल्या बरें करीत गेलो पळया कित्याक देव ताचे सांगता आसलो आतां म्हाका सांगा एक सवाल तुमकां हांव करता कोण सांगता जेजून हांव देव बरें करचो म्हणलें आनी जेजू मुखार ताणें केलें तशें मिशन स्टेटमेंट जियेलो एक वाक्य आमी काडलें पवित्र ज्ञान करप जेजून बरें केलें देव सैमा की मनुष्य सैमा कळ्ळें जेजू तरी कितली सैमा आसली दोन सैमा पूण जेजू मनीस जाताना कितें जालें फिलिपिकांच्या पत्रांत बरयलां काले बरयलां तो देवदान आसलो पूण ताणें ताकाच पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार ही एम्प्टीड हिमसेल्फ म्हळ्यार ताणें ताचें देव सैम कुशेन खाली केलो बलात्कारान न्ही कुशेन ओपून दिलें देव सैम ताणें ओपून दिवन मनुष्य सैमार तुजे बरी मुजे बरी जियो मनुष्य सैमार देवाचे राज बनलें मनुष्य सैमार हेसऱ्या गेली कारण पूण एक विशय हांव कुडसिता हांगासर बरयलां पवित्रत्वाच्या सत्ते आनी देव ताचे सोय आसलो आनी ताका संबंध जालो देवाचे आसलो की ना जेजू मागतालो की ना थोडे बेडी राती सगळ्या थोडे बेडी सकाळी थोडे बेडी सांजे जेजू मागणे करिनासतना काय कर मागणे करता देखून ताका संबंध आसा बाबा कडेन देखून काले नसर एक दिला थोडे बेडी वयर पळयता कोणाक पळयता वयर आणि जेजू ह्या संवसारान जियेला कसो जियेला सुप्त सर्ग काम्यान जियेला आमकां एक बरो भाग आसा जेजू थंय कावलेला आज आमचे देगला आ जेजून कितें केला तें आमी करीत कित्याक जेजून ताचें देव सैम सारून मनशा सैमार केलें कित्याक उपरांत आमी करच्या उपरांत शिस्तांनी तशें करच्याक नाका जायना देखून जेजू नंतर शिस्तांनी करीजे देखून जेजू कितें करता शिसांक एक शिस 12 जण
कितलं या 12 जणांपैकी कोण आपलं क्वालिफिकेशन असेल सांगा मला. कोण क्वालिफाईड? एक मात्र क्वालिफाईड आलो आहे. कोण? ते मागे आणि एक बरो क्वालिफाईड आलो आहे कोण? जुदास. कोण क्वालिफाईड आलो आहे का? डिस्क्वालिफाईड. प्रिय उरलेला मासली बागशे पेद्रू अवसंग उस्तामोड अदु कोण पवित्र आले मग बाबा आम्ही आम्ही कडपडी वी डू अ मिस्टेक आम्ही एक मिस आउट करता एक काले मिस्टेक करता देव आमका बोरी म्हणून हे ओळले तुम्ही घराला गेले ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ देवरा कृपेಯಿಂದ ओके देवाच्या कृपे आमचे सगळे आम्ही काय करून जायना देवाला आशीषान ते बोरे म्हणून देवाने सोना जेजूने सोना तांका पदवी दिली तांका पवित्र केल्या उपरांत नाही मॅथ्यू चॅप्टर 10:1 पळया जेजूने किती केले शिष्याने करून असा आणि शिष्यान तो पदवी दिता कसली पदवी दिता पळया हांगासर मार्क चॅप्टर 10:1 तुमका शिकवण सांगा तुम्ही शिष्यान आमगे आमका येऊका आता तर तुम्ही काय करता जाल्यार अंडरस्टँड हे सगळे जेजूनो आमका करपाक लायला. इफ यू आर इन गॉड देवा ते आसा देवाचे उतराने तुम्ही वाचतात नियाळतात पापी येतात तुम्ही जेजून केलेली मागणी जेजून म्हणा अशा की व्हॉट थिंग कम ऑन यू कॅन डू ग्रेट थिंग्स पण जेजून म्हणा कैंसर म्हणा आता हे वर्ष काल म्हणा मार्कनी मॅथ्यू 10:1 मते वसोळता पहिली ओट जेजू शिष्यांक आम्ही म्हणे 12 जण आणि त्यांच्यापैकी कोणी क्वालिफाईड ना असल्याने कोतालो ताका काजंदरची फायनान्स मिनिस्टर तो नाही ओके असो तो ना 10:1 का बरेला उपरांत जेजू आपल्या 12 शिष्यांक लागी आपले आणि असा काले कोणी पदवी दिली आता मग कधी दिवसा नावनांची पदवी मागे सो रोग आणि पिडाशना आता मग असं नाही पदवी जेजून त्यांना पवित्र केल्या उपरांत दिली की पहिले जेजून 12 जणांची सा पवित्र करून दिली की वाकच्या पहिले मग ते पवित्र झाले की जरा पवित्र झाले मागे पवित्र मेदना माती जेजू सुमे रावण जीवन सदा त्याच्या उत्तरात त्याच्या कृपे मागे देवाच्या देव ते पवित्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आता आमचे ते तुमचे ते तुम्ही पळया तुमका देवान आपयतना तुम्ही पवित्र झाला की प्रास मिसांत कितली वर्सां तुम्ही मजा की 1.5 वर्सां केला तुम्ही नाम आसा तुमका देवान पवित्र केला की ना केला नाही ना इले तुम्ही पवित्र झाला की ना आमका कळीत नातले बरी आम्ही झाल्या सी गॉड इज वर्किंग तशें सिस्सा तांका पवित्र म्हणटाने विसुनो तांका ते देवाचे राज बांदून उपरांत जेजूच्या उपरांत हे बुरा करून तांका पदवी दिली पदवी जेजून दिल्या देखून तूं पवित्र की पवित्र नाही ते दुसरे ती दुसरी गजाल पूण पदवी वापरली The command has to be used. देखून हांगासर शिसा 12 जणांना पदवी दिली या 12 जणांनी पदवी वापरली की ना संसार वर गेले उपरांत बेदकस उपरांत नवता सगळं संसार गोसा चुवाटा प्रगट जुदेया समारिया सगळं संसाराच्या वरच पदान कोण कोणी गेली 12 जण आज काही असतात सगळं प्रेज द लॉर्ड आमच्या कडे आम्ही थाळी पडले Praise the Lord. Hallelujah. आता शिसान मात्रगी उपरांती पदवी जेजून शिसान 12 जणांना कोणा दिली होता की कोणा सगळ्यांनी त्याचे पहिले नसा त्याचे पहिले बायबलान उपरांत कोणा दिली सांग 70 जण लूक चॅप्टर 10 आता हांगा एक बरो विषय हांव चिंतता प्रामाणिक उरतलो होता Okay, good. For Sumiyana Janatinga, and I was listening. And Sumiyana Shane, first to go. For Shay from Dawson Das. A good. Ready? Luke 10, Lucas on also that, at we and no more. Insert Chisu, Barazanan Billy Pudri, Ata, Bave Satar. You see, 72 others. Bave Satar, त्या काळाची
तलगे बावे सत्तर मात्र काले देश असले राष्ट्र असले असं काले ती समजून असं बावे सत्तर दा शिक्षण दिला त्यांच्या शहरात तुम्ही ते कालबरीला रिक्षा जरा लोक तुमका येवकार दीस जरा तानी किती वाढला ते जेवा व्हेरी गुड हे इंग्लिश इंग्लिश राईट कंडे लोक आमकां काय बरें जाऊ तुमकां घरा मिसांव केल्ल्या काय देवा लोकांनी काय पाड दिलांगी खंडीत ना पोरांव मैसूर गेलो मंगसपत्र ट्रान्सफर हॉटेल करा एकडे एक हॉटेल इंटरनॅशनली फेमस हॉटेल श्री सुर्ल्या आमच्या इल्ल्या पयले एक हॉटेल आमी चिंतले इंटरनॅशनली बारीक बरें आसतलें बिल्डींग तें बरें हॉटेल हांव ड्रायव्हिंग करता बरें बरें आमी हाचे पयले गेल्या बरें म्हणटले इंटरनॅशनल फेमस गूगल आर्सेल आसा सो गूगल मॅप घालून गेल्या सीधा वतला पळय म्हाका मॉडलाचें ल्हानशें जाल्यार थंय ब्रिगल्या बरें खाण बरें आसा च्या कॉफी बरी आसा आमी 5 4 जाणांनी 4 जाणां आसल्या बसल्या ऑर्डर केली 4 जाणांच्या आणि एक बॉन्ड आणि हांवें पोडी आनी ऑर्डर केलो येतलो कोणी खाडासो वेगळो हेच सांगून हांवें सगळ्या मैसूर वचून आसा हांवें ताचे कडेन विचारलें देवाचे बेसांव तुका म्हजी वळख आसा की जालें सवाल तो म्हणलो तुमकां म्हजी वळख ना बरो आमकां सवाल जाय तुम कोण सेवा हेजी वळख संताय घेवला तो म्हणलो आमी अत्तगांवचो सुर्ल्याचो पूण हांव हांगा दिवायनाक म्हयन्याक एक कम्युनिटी गेलो हांवें प्रभुचे देव कितले आमचे दूत आसा खंय गेला रे कांय मेळना देव आमकां कितल्या तरान मेळोवंक येता राबता तेन्ना ताचें मिसांव करतल्या पूण मिसांव करचें आसता आनी तें मात न्ही ते वाडले आनी तो केल्या वेळार अशें सुरून तो बसलो तो बाब जेवना 4:45 जेवता ते बेज आनी बरी मेळटा जेवता आनी जेवण आमचे पुरो च्या पिवन आमचे हांव पेमेंट करूंक गेलो त्या मनशाकलें आमचे घेतलें जाल्यार सांग सायबा तो म्हणलो हांव पयशे नाका त्या मनशान दिला समजा तुवें थंय गेलें ताका म्हळें एक कोप शेळें उदक दिलें रे तुवें शेळ्या उदक दिवनाय ब्लेस दिला मेलो ब्लेस ताका ब्लेस जालो आनी गेलो खंय गेली ताका पावतलो आसा पळय ताका मिसांव ल्हान संद्या वाडलें जेवण नेमान तें आसल्या पिडेस्तांक गूण करा दिस इज अथॉरिटी ही पदवी 12 जाणां दिली आतां 22 जाणां पिडेस्तांक काय करा तुम्ही मागण्या घेत असना हांगासर वाकडी कोणाय वाड्याचो मध्ये हांगा पिडेस्तांक तुमच्या गांवांक वाड्यांक वचून वतना तांकां वचून कालें करता तुमी भेट दिता आनी तांकां सांगता कालें करता म्हणून तुजे खातीर ती पदवी दिली मागता म्हणून सांगून पदवी दिवना पूण कालें करा गुण करा म्हळ्यार अशें कवी सभेन 3 तरांचे हिलिंग्स आसात कोताली कोणी सांगला फर्स्ट हिलिंग पयली हिलिंग सॅक्रमेंटल हिलिंग देव सक्रमेंटान त्याच्या कृपेन बरें करता की ना हांवें पळयलां सक्रमेंट कुंभसरांत बरी जाल्ली एक हांवें पयलीं हाची साक्ष दिल्या एकल्याक ब्रेस्ट ट्यूमर आसलें कुंभसरांत देवान तिका बरें केलें आनी हांवें ताका सांगलें तूं मुखार जाली देव म्हाका म्हणटा तुका बरें केलां म्हाका तिची पिडा गाय म्हणटा मागीर हांवें तिचेच कडेन विचारलें तुजी खरी पिडा गाय सांग आनी हांवें बरें केलां म्हणटा ती हांवें म्हणाली म्हणून पाती गेली आनी उपरांत ती ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणाली ट्यूमर हांवें सांगलें देवा तुका बरें केलां तेका आतां फाटीं पळय नाका इफ इट इज गॉड देवान तुका बरें केलां जाल्यार ही विल खंडीत हें बरेंपण तूं पळयतलें you will experience so kum sarvam te kaam se counsel lage ani da bore kela थोड़ी देव तक्षण बरे करता की ना थोडे बडी एक हप्त्यान करून करो थोडे बडी दोन तीन जावन आज पाटी येताना वाटेर जावन करो
थोडे बडी पाणी वचून तूं देवा सवय आसतना खंयचोय दुबाव बेन सोडनाय ते हाडूंक सोदनाय सैतान आगेन दिनाय ते जेजूच्या नांवान पयस करताय बेन दुबाव पूर अडकळ खान तूं मुखार येताय. If you partner with God, God partners with your faith. तू जो भावात काम येतो बरें करता. जांबरो एक हप्त्यात, जांबरो एक 2 म्हयन्यात, जांबरो एक वर्सां. कशें? देवाक सोडा. ते तशें काम तो करता. पूण तूं भिये नाका. दुबाव नाका. ह्या स्त्रीक काय म्हळें कावन्सिलिंग जावन फाटीं गेली. तिका हांवें म्हळें भिये नाका. आनी ती फाटीं गेल्या उपरांत ती म्हणाली फादर म्हाका दूख आसा. हांवें सगळें दूख आसलें भिये नाका. ती दूख आनी पूर्ण जेजूच्या नांवान कमान पयस दुखीक फरमाय आनी दुबाव आनी सर्व सांगता आनी यू प्रे आठ देव तुजो भावात काम घेता. आनी आतां एक हप्तो डॉक्टरीन आसलो मी एक हप्त्यापर्यंत अपॉइंटमेंट मेळ्ळें. हांवें सगळें हो डॉक्टराक मेळ्ळें अपॉइंटमेंट काम घे. तिणें काम केलें एक हप्त्यापर्यंत डॉक्टर आयलो. तिणें वचून मागीर एक हप्त्यापर्यंत वाटेर येता येतना ती म्हाका म्हणाली बहिणी काम घेताली खंय वेता वेतना दूख गेली. आता दूख मारली. आता डॉक्टरा वचून डॉक्टरान परीक्षा कर म्हळें एक हप्त्या उपरांत. पूण मेसेज एक हप्त्या पयलीं मेळ्ळा. पूण मागीर एक हप्त्या उपरांत डॉक्टरा मेळ्ळा. डॉक्टर म्हळें परीक्षा कर बाय तुका ट्यूमर ना. सो देवान बरें तीन तरांनी बरें करता. बिलीव मी. आनी पाते फर्स्ट सॅक्रमेंटल हिलिंग. सॅक्रमेंटान देव बरें करता. दुसरें हिलिंग by authority. Authority म्हळ्यार पदवी. आता पदवी शिसांक दिल्ली 12 जाणां पदवी आनी त्या 22-70 जाणांक दिल्ली. तांकां मारनी पदवी आमकां दिल्या. हांव सांगता आतां मुखार. पूण आनी एक हिलिंग ऑथॉरिटी मारनी आनी एक हिलिंग बाय कॅरिझम्स. कॅरिझम्स म्हळ्यार कॅरिझमाटीक दिली. आता तुमकां आसा की ना की कशें कळचें? तुम्ही घाली एक गेम वा बास्केटबॉल खेळायचे जाल्यार खरें म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टीस करूंक जाय. सो तुमकां दिल्ली देणी तुम्ही वापरल्यात जाल्यार कळना. पूण तुम्ही वापरल्यार खंय कोणी तर तूं मागतना थंयसर देवान बरें केलें जाल्यार यू अंडरस्टँड देवान तुका तें देणें दिलां. सो तुका प्रॅक्टीस वचून प्रॅक्टीस करता. आमी देवाचें तर बरें नाही करता. पूण आयकल्या उपरांत तें that is where we are failing. As charismatics are failing where अडुलो भावांना म्हळ्यार आमी शेळी जावन आसा न्ही. आमी कम्फर्टेबल. आमी भितरच आसा आमच्या घरांत. गो आउट. भायर वचा. आज आमी करना जाल्यार कोणें करचें? बरें केल्यार बरें हाचे खातीर मागीर हांव बरें जालें. हांवें ताळें चिंतचें आज हांव कितें शिकोवन आसा. हांवें देवान म्हाका एक कोर्स दिल्यात आनी एक कोर्स आसा प्रोजेक्ट वर्क एक 2 वर्सांनी शिकोवन जाता. हांवें थोड्या सांगचें हो कोर्स मदीं करपाक सर्टिफिकेट्स ना. 1,60,000 ऑनलायन 2 लाखां भितर कोर्स जाता. तुमी म्हणी तयार आसा जाल्यार कोर्स करा. यू कॅन इन्फ्लुएन्स. कोण म्हणी तुका मेळटा तुज्या ग्रुपाक कोणाक म्हणी तुवें इन्फ्लुएन्स कर. आनी सरकार दिल्ली. डोंट बी कम्फर्टेबल. घरांत राव असं देणी वापरा. हिलिंग बाय कॅरिझम. पतिला पोलीस सभेन आसा तिन्ही हिलिंग्स सॅक्रमेंटल ऑथॉरिटी कॅरिझम तिन्ही आसा. तिका आतां 22-70 जाणां ते पदवी दिल्या. कारण गेले आमी ते काडलें लूक चॅप्टर 10 ह्या फुडें सांगून करा देवाचे राज तुमकां पावला. यू सी म्हूण ते तांकां सांगा. दॅट्स गॉड्स किंगडम. देवाचे राज म्हळ्यार काय आज तो विषय नीत समाधान पवित्र तो संतोष. खंय बरें जाल्यार देवाचे राज प्रगट जाता. खंय कोणी पिड्यान जाल्यार देवाचे राज. Healing is God's work. आणि एक बरो देवाचे राज संतोष. म्हणून एक रान मोठ बरें जालें म्हणून देवा खुशी. कित्याक ताणें दिल्लें मोल व्यर्थ जायना. ही हॅज पेड द प्राइस. ताणें आमचे खातीर मोल दिलां. रगत बरयलां मोल भगवान म्हणी. ताच्या गाळ्या वरवीं आमी यू नो इट
अशे घाया वरवीं सो देखून आमकां पदवी दिल्या तशें आतां 22 नामांत आमकां पदवी दिल्या आमकां कितें लागली सांगा पळोवया पवित्र ज्ञान नाही बायबलान टेल मी अबाउट द स्क्रिप्चर यू शुड नो तुम्ही बायबलान कितें सांगा हां नार पासून बेन बरेला 16वा वर्सवर 17 आणि 18 वर्ड पळया आज तुम्ही कोणी हांगासर रायली पाडी येतना पदवी ना नागा मग काय करून जायना नागा बिलीव तुका जाता देव तुका वापरता इफ यू बिलीव तू बाती येल्या आणि तू बाती येऊन तुझे मिसाव केल्या do it ल्हानशे काले मिसाव देवान do it कर भिये नाका पदवी देवान दिली तू अशें म्हणनाका ओ फादर म्हाका जाता की हांव बातकी नाही फादर तशें जाय तू बातकी म्हणून बातकी म्हणनाका नो सांग तू देवाचो भुरगो more than anything else to बातकेचे sir you are a child of God and to देवाचो भुरगो माती देवान तुका विसला आणि देवान तुका पदवी दिल्या believe this ये सत प्रगट कर देखो praise and worship जातना केदाळे आज ती पतरावली यहोवा गलेब्रावले नेगे काला कमिटी उतरा म्हणची you are proclaiming the truth तू सत उसारना जनसराक जायना खोटी मात तो बुडकिलो देखो ताशे ऐकून बोलतो नका देवाचे ऐका कितलो बरो देव कितले बरे आमी स्तुती करिये स्तुती केल्या घरांनी नाही एक खूप आवडता नाही तुझी घरांनी बाकपास मोडो लागला ऑल दिस गॉड देखो सता उसारा आणि दिल्ली पदवी वापर हांगासर पळा सत्मान दिला असल्या असरियांची पदवी कसली सत्मान दिला आम्ही तुका आम्ही बावट सत्मान जे मागीर मुझे नामी कोणाच्या नावान देवसार सोडयले फर्स्ट देवसार सोडयले मागीर नव्या भासांनी उलयतले मागीर सोरोप आतां धरून सत्तेले मागीर मारेकान वीक पियेले जायना बाजाक जायना मागीर लास्ट पिडेसांचेर हे गरजा ही पदवी आसा पिडेसांचेर एक सवाल मागीर म्हाका सवाल विचारया तुम्ही एक सवाल विचारला लायक आनी हात दोन मागीर गी पिडेसांचेर मागो म्हजो म्हणून तें बरयलो टेल मी मागो म्हजो म्हणून who has made the rules पूर्ण विषय आसा हांवें तो इतलें सांगल्यार पावना आय कम टू इट हांव येता पूण आतां विशय पदवेचो आमी देवातां आयल्या जेसू 12 जाणां पुस्तक 70 जण आज ती पदवी ग्रेट कमिशन सगळा वास तुका शिका बसना आनी गरजेचें न्ही PhD काम घेवन देवाचें काम करूंक जायना पूण तुजो बावट काम घेवन तुका आसा ती उर्बा काम घेवन तुका दिल्ली पदवी काम घेवन यूज ते वापरतलो तुका खंडीत सो पिडेसाच्या आदोन बरें ही सगळी पदवी आसा आतां हांव एक विशय तुमकां म्हळें 70 जण एक पुरा मिसांव करून गेल्ले लुकासोने लावसर 8वी 9वी आमी वाचली 17वी वर्गां रिपोर्ट कार्ड पळय तेचे रिपोर्ट कार्ड त्या रिपोर्ट कार्डान आनी इंग्लीश आसा काले इंग्लीश सडीत आसा काले आसा ते रिपोर्ट दिता जेसू घेवन अरे जेसू ओळे तुझ्या नांवान काले जाला पळय 10वी 17वी 18वी 19 3 वर्ड आसा उपरांत धाडिल्ले 22 संतोषान पाटी आयले पळय आनी काय म्हणाले सोनिया तुझे नाव काढल्यार आता मला सांगा देवसा गणोची पदवी तांकां दिल्ली तांकां गली पदवी दिल्ली पिडे सांग पूण तांणी काय केला तांकां पिडे सांग बरें केला म्हणला त्या शहराक स्वागत दिला जे वाडवें जेवा थंय आसलेला पिडे सांग बरें केला दितलेंच पूण तांणी तुझे नाव काडल्यार देवसार सहित काम जाता तितल्यार जेजून म्हळें की तुमकां देवसार रावची पदवी दिवना स्टॉप इट म्हळें की जेजू खुशी देखून जेजून म्हळें म्हज्या नांवान कोणी काम करता जाल्यार काडाय नाका
देवसा जावनाची पदवी दिवना तरी तांणी ते काम केलां देखून जेजू संतोष पावता. ही इज हॅपी. तरी हे भावे संतोषान हांवें तेजी पदवी वापरली नाही जाली म्हणून संतोषान आयला आमकां जेजू काल म्हणटा पळय मुखार जेजू पळय ताची सुत्रां आमची न्ही ही सुगुरा बायबलांत आसा. तुम्ही बरें करून आसा म्हाका करता जातलें कोण मसूर करता नाही बायबलां पुरो आसा मुखार भगवानी बरें करून आसा कॅरफुली स्टडी द बायबल आनी आमकां कळटा जेजू जाप दिवन अंतराळा जगनाने आपण पडले बरी सैतान पडोन आपटलो हांवें पळयले. तुम्ही पळया नांव वापरन हांवें पदवी दिवना जाल्यार तुमी वापरली. व्हेरी गुड. नो प्रॉब्लेम. जेजून तांकां आडवा. जेजू संतोष पावलो. हे काम तुम्ही करना आसात न्हू. आनी मुखार जेजू म्हणटा तांकां आतां पळया आतां तांकां पदवी दिता. पयलीं दिवना आतां तांणी तें काम केलां आडवना. आतां जेजू एम्पावर्स दे. सोरो इच्छु दुस्मनाचे सगळे बोड पांयां तळा घाल मस्तुची पदवी आतां जेजू पदवी दिता. फाल्यां म्हणजे शिकत मास वस्तू जना गोवाय बरी वस्तू जना बियेता तेमी जापरो हिलिंग डिलिव्हरन्स बट आमी वी हॅव फॉरगॉटन. आमी विसरल्या पदवी आसा अधिकार आसा शिसांनी वापरली 22-23 जणांनी वापरली तर आमी कित्याक वापरून बसू. मुखार या आतां ती म्हणाली पांय बसून पदवी आमी दिल्या कितेंच तुमकां भेट्ट सांगा नथिंग विल हार्म. कितेंच तुमकां बाधा करूंक जायना. आनी आतां जेजू मुखार घाला म्हणटा पळय तरी पूण देवस्थान तुमकां घाल जातात म्हणून तुमी संतोष पावनाकात. बघा तुमची नांवां खंय बरयल्यात. व्हेरी गुड. मागीर आमी सर्गाक सरतना सजया आनी थंय हांगा आल्ल्यानी पुरो सर्गाक सजय थंय मागीर रतीर करीचे संतोषान देवाची स्तुती करीची. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक तुमी गेल्यार पावना तुमी हेरांक की आडीचे खंय शिकव्यांदास समार इन सिकनेस आज त्या पिड्यांत आसा आनी पिडाक आमी घेवन देवाची खुशी फादर हांव देवाक महिमा दिता म्हणटात. पिडाक आमी देवाक महिमा दिवंक जाता. भगवान विषय आतां मुखार या पदवी दिल्या 22-23 आमकां तर आतां आमी ही लिंगा खातीर मागचे बरें की वा पिडाक आमी घेवन भेटोवची बरें. खंयचें बरें ही लिंगा खातीर मागचें की वा पिडा भेटोवन मागचें टू सफर. देवाची खुशी घाल. लेट गॉड्स विल बी डन म्हळ्यार हांवें तुमकां स्पश्ट केलें देवाची खुशी बरें जायचें म्हळ्यार आमी परफेक्ट वील आमी सगळ्याक वचून संपूर्ण बरी देवा तें एक जायचें तें ताचें काम तें ताचें येवचें. दॅट इज दी प्लॅन ऑफ गॉड. सफरिंग विल नॉट बी प्लॅन ऑफ गॉड. देवाचें येवचें न्हय हें देवस्थानाचें हे पातकाळ लागून आयलां पूण देव पिडायकान घेता. पिडा कान घेवन बरें करता. सैतानाचे योजनाक भिवचे नाका. पिडा कान घेवन बरें करूंक नाका जाता. सो देखून हिलिंगा खातीर मागचें वा पिडा भेटोवची हातूंत कॉन्ट्रडिक्शन ना. हातूंत कांय फरक तफावत ना. पयलें आमी बरें जावंक मागीर पिडा बरी जावंक मागीर आनी कितें आमी रावचें बरें जावंक मागचें रावचें कितें जाला बरें जाल्यार सो मागीर भगवान जर आमी बरी जायना आमकां क्लियर आन्सर मेळटा. देव आमकां जाप दिता तर आमची पिडा भेटोवच्यान कांय सुख ना. आतां हे आमी बायबलांत पळयला एकलो जेजूचो मुखार आसून तो अपोस्तल नांव योग्य न्हय म्हणालो. हांव कनिश्ट ताणें मागलें ही कोणी मागलें काले मागलें ओ मासा गेल्लो कांटो का 2 Corinthians chapter 12
7 to 9 सातवी अनुभव तो म्हणता 3 पोडी सोन्याकडे आम्ही मागले बाबा सांगते गेलो कांटो काढ सोन्या काढणे तो कांटो मला काढले अपोस्तलिक सब्रिंग ते अपोस्तलिक मिसाल अशेक असते पण देवाने का सोडले ते तुम्हाला पडे मग फॉलो केला साधारण उंडा परमिशन घेऊन जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडा नाही म्हणून मुझ्या कुडींत एक पोडा पोडीची दूध दिला पोडा पोडीची दूध दिला आणि मासां दिलेल्या कांड्यावरी ती म्हाका दोस्ता हांव गर्वाक पडा म्हणून सैतानाचो दूध म्हाका थापडायत आसा मागीर मुखार हो दुश्मन म्हणजे दान पयस म्हणून 3 पोडी हांवें सोन्याकडे मागले पण ताका स्पश्ट जावन मेळ्ळी सोन्याची काय म्हणलो सोनी कृपाने म्हणाले म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनुष्य जे आसतात काय म्हजी सगळी सकल दिसून येता क्रिस्ताची सकल म्हणजे ते वस्ती करचे कधी म्हणजे असकत करची ओडवी हांव खुशेक सांगता त्या कस्तान ताका संतोष आसा देखून आमकां देवान कश्ट सोडल्यात तर आमकां काय आसता कृपा आसा संतोष आसा देखून थोडे थोडे आमी देवाक हिलिंग जायना जावन पुरो बडेचे पडा पूण बडेयल्यारी देव ते कश्ट काम घेवन काले म्हणी कोलोसियन्साचे पत्र सरी 4 वर्ड सांगो म्हणटा कोलोसियन्स 1:24 हे बरें उतर हांव म्हज्या कुडीन कश्ट सोंसता म्हज्या कश्टान संतोष पावता कित्याक क्रिस्ताच्या कुडीन म्हळ्यार पवित्र सभेन कितें उणें आसा तें हांव काय करता म्हज्या कुडींत भरती करता देखून थोडे थोडे आमचे कश्ट कुटुंबान लेगीत आतां एक सादारण रितीन चिंतल्यार घरांत घोव आनी बायल दोगांय देवा तें आसात म्हणल्यार गॅरंटी ना आसल्यार बरें आतां बायल आसा जावं बरो घोव ना तर त्या घोवा खातीर बायल काय करता मागता ताणें दिल्ले ते कश्ट सोंसता आनी ते कश्ट भेटोवन मागता देव ते कश्ट घेता देखून तुम्ही कश्ट सोंसतात वय नसुना हांगासर आसली तुमच्या कुटुंबा खातीर सोंसता थोडी दादल्या खातीर वा दादलो बायले खातीर थोडी आवय बापूय भुरग्यां खातीर थोडे थोडे आमी पळयलां भुरगीं आवय बापूय खातीर आसा भुरगीं आवय बापूय खातीर सोंसतात पूण हे आमचे कश्ट सोंसतना मगर भगवान कंप्लेन करनाका सोंसूं नाका कश्ट जाता आमकां दूख जाता पूण देवाक कळीत करा आणि देवाकडे इतकं ते बेसांचे जावन बदलुया आणि देव खंडीत काम घेता देखून पिडा वा कश्ट मग भगवान म्हणे आम्ही भलायके खातीर मागचें सूख न्हय मागया पूण स्पश्ट आमकां जाप मेळटा सोंसुची म्हणून सांभोवपा दिलेली थोडे थोडी आमी सोंसुचे पडटा आनी सोंसून आमी ते देव बेसांचे करता आतां आनी एक विशय आसा मुखार या थोडे थोडी आमी खंडीत बरी जाता थोडे थोडी जायना थोडे देव ते बऱ्या प्रश्न करता खंडीत पूण देवाचे पाती या तिसरे थोडे कितें मागल्यार हिलिंग जायना देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा काल्याक व्हाय शूड वी प्रे व्हेन देयर इज नो हिलिंग जायना जाल्यार काल्याक मागचें निवडो आनी एक सवाल आसा थोड्यांचे आतां आस्पत्रेंत गेल्ले सकड बरें जावं येता थोडे थोडी मोडी हाडून पूण आतां कॅरिस्माटिका मागण्यान बरी जावना म्हणून थोडी बरी जावना सांगलो पूण तशें म्हणून सांगो मस्त जाणां बरी जाल्यार आमगे तर आमी मागचें रावचें न्हू ते देवाचें काम ताचें काम आमचें न्ही तें देव आमच्या हातांत घालून आमी करया बरें करतलो करिना जाल्यार आमचें कश्ट काम घेवन बऱ्यापणाचें करतलो पूण तेंय करना जाल्यार आनी एक लाभ आसा बायबलान पळयला जुआंव बाप्तिस्त जैलान लागलो वयली बंदे आलो तो काय शिसान धाडटा तुमसुगी मेसाया आमी आनी वाट पळयले तितल्या जेजू म्हणटा कुर्डे पळयला तोंडे सरता वचून जुआंव सांगा वयली डेमॉन्स्ट्रेशन हांगासर जेजू म्हणटा हे पुरा जाला तर हें जाला जाल्यार कोण आयला मेसिया आयला आतां म्हाका सांगा जाप करता जेजू कली जाप डेमॉन्स्ट्रेशन कितें जाता तें वचून सांगा म्हणून जुआंव पूण जुआंव बंदेन तो भायर हाडटा
Zoom kita dalo. Bukan seperti kedua Bahwa dari kami beri saya zamu, आमचे काही कष्ट करणे बऱ्या पडशे करून pro थोडे बरी जापी मेळना जा pro अटॅच जोस सुमिया घटला सुमिया सदा रिक्ले सुंदा God is good. They are God. तुम्ही आज तुम्ही हाताने मागावं आहे. You have to carry this message. पूर्वीचे तुम्ही काय असत समृद्धीच्या घरात समृद्धीच्या मिसवा tell about God. It's a good news. हे बरोबर आणि आपण बरेच केला तशी खुशी बरीच थोडे थोडी देवचे थोडे कारणा तो सोडता आम्ही मागितलं वेगवेगळे पण मागचे सुख नाही. You can also pray for miracle. Asare magi. Ave ke dala che. Our God is a big God. Borode odlo alan santi magi na odlo magi. Always pray big things from God. He's a big God. Odlo devo. Odto patiya. Kanadilli podgi vapara. आणि healing agade maka तीन तरह मागी येते. होता के तीन तरह के शमाचे. तुम्ही रीडर्स मला शिकेला फर्स्ट प्रेयर ऑफ पिटिशन मला रिक्वेस्ट देवाकडे विचारचे बापाकडे विचारचे फादर इन द नेम ऑफ जीसस I ask you to let your presence come and bring healing to this person. Very good. Question is very good. बाबा जेजूच्या नावाने हा मागता तुझे हसर आणि येशंकर आणि आप सक्रागे या का भलायकी give us. That is prayer of petition. आता आणि एक असा prayer of command. Command म्हणा काय? फरमावशे या आता फरमावशे कोण आहे? हा? एक तुम्ही कुडी फरमावे कुडीच्या पंचाय विश्वा. You can command the body, you can command the sickness. Pida farmavit, or you can also command prayer of pida spirit. Spirit means spirit of affliction. त्या अज्ञात बंदी कर तीन तरह body चिंता या न चिंता आयु समान. तो जिस तुझे मत इनकले as you pray मागताना तर मागे in the name of Jesus let your leg be restored. Nota. Pada sangi ega sui Christians council in Dharma. The melon of the star, Mary. Must like 80 plus. Kinali buriya sabar. Oh, anga mat. Doctor sakil man board na. ऐसे में गान बना जो डॉक्टर सके पढ़ने ये शुरू होने सबने तो भृगत चलावन्ना ते उन्हें सा आज मग सुरम बोलना सगळे आम्ही तुझ्याकडे परमिशन असायचे तुझ्या डॉक्टरांच्या हात धुवून मागे साहेब फादर ऑलवेज आस्क परमिशन आमच्या आगात आज देवळतेस नागेंच्या सीक द परमिशन मागेल मला and do it in an open area. So, आम्ही तुझ्या डॉक्टरच्या टीचर आदरले. आम्ही सगळे सरा आज आता मात्र तुका खाली बोगता जर पडे. What God does? मसुबी आमचे कुणी मागणे करतना आमका काय देव करता आम्ही पळयना. आम्ही काय आम्ही बिझी असता. कशे anointing नाही जाता. तुम्ही तयार केल्या उपरांत मागीर कोणी तुमचे मागतना यू सी तुम्ही पळयचे तुम्ही अनुभव करीचे भोगाचे आले देव करना सतिका आपणे गाले जाता कुणारी एक कुडी मागणे विसारणे गाले बोलले की कुणारी अदर शिरो होऊन जाता एज अ प्रोग्रेस तर दे काम करता तो आणि एक कुडी ना तिका पडे आणि एक कुडी मागया तर एक कुडी मागीचे तर दोन कुडी तीन बडी मागले होती सवय दोन तीन बडी मागले तिका म्हणे बरे आता एक बडी उंच जालो तिका मागीर म्हणे मुयो
हांवें सगळें आतां तिसरे फुडें मागलो तिका म्हळें बाय तुमचो सर विसरले these are charisms आमकां देवान इतली देणी पदवी आनी आमकां you see you are many years आमकां व्हडले व्हडले ग्रूप ना where you are जाणून एक मनीस दिसता त्या दिसा तुमी एकल्याक मिस जावंक केलें बरें हांव इतल्या केले करता असो विशय सांगेल तुमकां मीस आसा वेळार पूण इल्लोसो वेळ तुमकां सारो लावन दिता जरी इतल्या केले करता बरें मिसा देवाचें आनी एक प्रेयर ऑफ पिटिशन हांवें म्हळें पिटिशन प्रेयर ऑफ कमांड आनी एक प्रॉफेटीक एक्ट म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटा what you see in the what you do prophetic act now what you do in the physical realm what you do an act that you do कारण की तू हांगासर करताय म्हळ्यार prophetic act म्हळ्यार थोडेपणी तुम्ही पळयला जेरेमाया प्रवादी कालेंगे ते मोडक्यो आनी प्रवंश करताली पळय गलशे तेंबरा ताणें एक्ट करून दाखोवचें संदेश दुसरो आसा तशेंच थोडेपणी देव तुका सांगूंक प्रती मतीन तूं अशें कर म्हणून तूं स्पिरिच्युअल रेल्मान जें कालें जाता हांगासर तूं एक ल्हानशें प्रॉफिटीक प्रावात्मनाची करणी करतना तशें जाता चिंतया कोणी आतां कुडीची पिडा आसा लिवर कालें आसा वा किडनीचें आसा तूं काय करताय ते वेळा तूं काली मागणें करनाय बट तुजो हात ही वॉन्ट थिंग्स देव डू दॅट वा चिंतया तुज्या हातान अशें दोपराचे गांठी तूं हाताय कळ्ळें हांव एक दीस तुमकां हांव सांगता गोंया आमी रथीर गेल्या रथीर अकरेचो दीस मस्त लोक सो अशेंच अनॉयंटिंगाक येताले आनी अनॉयंटिंगाक येता आसतना एक स्त्री थंयसर आमी माथ्यार दवरून अनॉयंटिंग करता आसतना तिका अनॉयंटिंग केल्या उपरांत म्हजी मुंगाय आसा ती वोट तिच्या खांद्याक लागली नेक्स्ट पूर्ण सर्वीस जाल्या उपरांत ती म्हाका म्हणली फादर तुमची मुंगाय आसा पळय खांद्याक लागतना म्हजी फ्रोझन शोल्डर I see म्हाका हांवें तें नॉट इंटेंडेड an act done in faith so prophetic act is that how I करताय so how you do it so देवाच्या मोगा देवान दिल्ल्या पदवेन आवडटान करा main thing is faith आनी हिलिंगा अडकळ समजा थोडेपणी हिलिंग जायना तर थोडेपणी मातकां आसल्यार थोडक्यान दुबी पळय ती दिवी आनी एक अडकळ जावन आसा अनफॉरगिवनेस नाबूक समय तें थोडेपणी थोडा हिलिंग जायना तर गो इन टू दीस एरियास मागा देवा कडेन विचारा काल्याक जायना काल्याक कितें अडकळ आसा की देवा दाखोवन दी and God brings it दाखोवन दिता आमकां एक अवकाश करून दिता पातकां वळखूंक आनी जेजूच्या नांवान बोगसूंक आनी मागोवंक आनी देव खंडीत करता आनी हिलिंग आमी करचें न्हय पूण कोणें करचें जेजून आनी आमचे मुखांत तो करता बी हॅपी बरें करणे सांग करा हांवें बरें तुमकां शिकोवन दिलां चिंता तुमी समजल्या पळय आतां हांवें म्हणलें एक विशय कांय सवाल आसल्यार विचारा मी एक सवाल हांवें कोणें हात दवरले म्हणलें पळय हांवें सांगलें लायक आनी दवरून म्हणून सो म्हणून सांगूं ना पूण एक विशय ऑलवेज केदाळे हात दवरतना ट्रान्सफरन्स जाता ट्रान्सफरन्स म्हळ्यार एकल्याक आनी एकल्याक करपाक वळता याद जायना देखून ह्या सरकाराक पदवी आसा दिल्या देखून थोडी तांचे पाटी आनी एकल्याक आनी एकल्याक ट्रान्सफर जावचें वचूं न्हय पूण नायिकांदय तुमी इफ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम एंगर राग वा खंयची कोड्यो सोयेतां तुमकां सुटका ना जाल्यार तर समटायम्स देर आर डेंजर्स
देवाचे काम तुम्ही भारी रचले असेल या सगळ्या रागातां सोयांगा लस्ट वा कालें खंत बेसाराय तशें तां सुटका नांदला you can receive. देखो तुम्ही एक विषय जरा आसात न्ही मिसांग करता पयलें मिसांग करचे पयलें प्रोटेक्शन कांगे कशें प्रोटेक्शन कांगेता जेजूच्या रक्ताचें तें विसरनाका एक दुसरें मिसांग जाल्या उपरांत कालें क्लेन्सिंग प्रेयर करिनासतना बराबर सांगा प्लीज डू इट ये सगळ्या मिसांगची डिसिप्लिन शिस्त एक प्रोटेक्शन काम घेवचे मिसांग करून भियेनाका देवान आमकां पदवी दिल्या वापरा आनी आमी न्ही करचे देवान आमचे मुखार महिमा जाता खंडीत पूण आमची तयाराय आमी करीची तयाराय आनी क्लेन्सिंग प्रेयर तुका म्हणटा हांव सांगता कोंकणीत हांवें बोर आमची नेसेसरी ग्रूप आसा सो आय ट्रेन देम हांव ट्रेनिंग आनी दिता ट्रेनिंग दिताना हांवें पूर्ण तांकां सांगता कित्याक ती मिसांग करतात न्ही मिसांग करतना तांची जागृताय आसा तांची घरां आसात कुटुंबां आसात देखून वी कॅनॉट एक्सपोज देखून आमकां आमची घरां पडटा सो देखून वी हॅव टू सगळ्यांक प्रोटेक्शन मागीर मिसांग करता देखून तांकां हांवें शिकयलें सो हांव वॉट्सॅप पळयता कित्याक तें कोंकणीन इंग्लीश जालें मागीर हांवें बरोवन धाडलें देखून तांणी हाडून दिलें देखून कोंकणीन सांगीत म्हाका तूं बरयलां प्रेयर क्लेन्सिंग प्रेयर दिस सुमयान जेजू आमकां बरी जाली बरोवंक गेल्यार वेळ पावली केवीन व्हड न्ही परमिशन केवीन हांवें गेल्यार जाता ओके सुमयान जेजू आमकां तुवें तुज्या मिसांवांत भागीदार केल्याय आमकां तुवें तुज्या मिसांवांत भागीदार केल्याय आनी आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी आमकां मिसांवांत भागीदार केल्ल्या खातीर तुका रिगां दिता आयच्या दिसा आमच्या लोकांक जें बरें केलाय सुटका दिल्याय म्हाका न्ही केलाय त्या खातीर आमी तुका रिगां दिता जालें गे कितलें जालें गे तुवें आमकां मिसांवांत भागीदार केल्याय आयच्या दिसा तुवें आमच्या मुखार केल्ल्या बरेपणा मिसांवां खातीर तुका आमी रिगां दिता मागीर आनी हे मुख्य आमी जाणाव आमी असतत वी आर ह्युमन्स सो देखून आमी जाणाव की आमी असतत पिडा शिडा आनी वायट आमकां वावोवंक जायना कॅनॉट बेर इट पिडा शिडा आनी वायट करचें आमकां वावोवंक तांकां वा जायना देखून तूं आमकां सर खंतीतली देखून तूं आमकां सर खंतीतली वायटांतली पिडेंतली खोटेपणांतली निवार तूं आमकां सर खंतीतली कुडसीर घालयतली वायटांतली पिडेंतली खोटेपणांतली आमकां निवार जालें गे जालें आनी तुज्या अमोलीक रक्तान गरज तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर जालें गे आतां मुखार नितळ कर ताचे उपरांत आमच्या मिसावाक लागून आमच्या मिसावाक लागून आमकां राग मोसोर विराराय बेजाराय ऑल दीज आर स्पिरिट्स येवचे चान्स आसता सो देखून आमच्या मिसावाक लागून आमकां राग मोसोर विराराय बेजाराय कर्त आनी दूख वा हेरखंयच्याय ताळणेक आमी सांपडल्यात हेरखंयच्याय ताळण्याक वा पासांक आमी सांपडल्यात आमकां तुज्या पवित्र रक्तान नितळ कर
आमकां तुज्या पवित्र अमोली रक्तान धुवलो नितळ कर. जालें की? जालें? मैं बरोबर जीवित प्रयत्न म्हाका कळटा तुमी मिसांग करूंक येतात आनी हें बरें करतात. जालें की? आय एम हॅपी. म्हाका खुशी. जालें. ओके. सो नितळ कर. मागीर तुजो मोग संतोषू शांती आमकां दी. तुजो मोग संतोषू शांती आमकां दी. इतलें जावना आनी एक लायन आसा. जर आमी खंयच्याय कोट्यांतल्यान बरी जाल्यार तर the spirits ask. जर आमी खंयच्याय कोट्यांतल्यान बरी जाल्यार तर सुमयान जेजू तुज्या नांवान सुमयान जेजू तुज्या नांवान तांकां ह्या घडये तुज्या कुर्साक बंदी करता. This is binding prayer. तांकां ह्या घडये तुज्या कुर्साक आमी बंदी करता. आनी तुका खुशी आसा त्या परी तांकां थंयसरय. तुका खुशी आसा त्या परी तांकां तूं you deal with it as you will. So Jesus सांगा तुका खुशी आसा तशें तूं तांकां आसलय. लास्ट हे पवित्रत्म्यान आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर. आतां पवित्रत्म्यान मागा. सो क्लेन्सिंग जालें. सगळें कितेंय तुमकां आमकां आयलां आसत हें सगळें जेजूच्या रक्तान आनी ताच्या नांवान बंदी केलें. आतां पवित्रत्म्यान मागा. हे पवित्रत्म्यान आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर. तुज्या देण्यांनी फळांनी आमकां नेटय. आमचो वावट बरोसो आनी मोग वाडय. पवित्रत्म्यान तुज्या आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर. तुज्या देण्यांनी फळांनी नेटय. आमचो वावट बरोसो मोग वाडय. मागीर स्तुती करा. स्तुती करून आखेर कर वसा. तो समाज जाता. बरें करून मिसांग करूया. इकडून केवीन नेक्स्ट मस्त जण आसात. मिसांग करून थंय मस्त जाग्यार हांव आयल्या थंय मस्त तांचे मिसांग करतना आय एम श्योर गॉड देव तुमकां कृपा तुमच्या हेरांक बरें करतलो. तरी मस्त जपां विस्मितां करून मी वदवी वापरा. इकडे बोल सगळीं आमी बिरावया. ल्हानशें मागणें करया आनी मिसांग तयार जाता. तुमकां सवाल आसा जाल्यार विचारया. आसा की कांय विचारना मागीर दुसरें नांव फर्स्ट आसल्यार मागीर विचारया. ओके. आमी आमचे दोळे लावया. सगळीं उबी रावया. दोळे लावन इकडे करून आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. देवान आमकां मिसांग प्रत्येक मिसांगा खातीर आनी हे मिसांग सुमयाचेंच आमी करूं. आमकां जाय अशी कृपा आसा पदवी आसा त्या घडये आमी मागया. आमचे थंय कसली पिडाश्वास आसा तर त्या घडये आमी दिवया. सुमयाक दिवया. एक ल्हानशें मागणें जेजूच्या रक्ताचें आमी जेजूच्या रक्तान आमचें मागया. चवथ पिडाश्वास सुमयाक दिवया. तर आमकां दिल्ली पदवी आमी वापरया. आमकां सुमयास बरें करूं आनी बरें मातयेन सुरक्षा दी. आनी तशेंच आमचें मिसांग करूं जाय अशी कृपा तुज्या देण्यान करूं मागया. आमचे हात वयर कर. मागीर हात वयर कर मागीचे हात वयर कर मागा. एक आमी स्तुती करया. प्रार्थना गीत आमी गावया. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Lord. Thank you Jesus. We praise you. Glorify you. Smiyan आमचे इस्राएलियों के आशीर्वाद स्मरण करूं पर कसरी आशासर Jesus your name on my every spirit of sickness, command every spirit of sickness to go, leave us right now. The name of Jesus may be set right, healed, delivered now. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. Jesus,
Asclepius, Koresh, Motish, Vinchai, Circle Brasha, Jesus Janava, Smayami Mata, the Janavani Agri of Kasos, the Bursagami Bandigarta, in the name of Jesus, there be mighty healings, in the name of Jesus, there be mighty miracles of all bodily sicknesses be set right. May you be restored to full health. Jesus Janava. अब जब ये कुड़ी चेविश्वे सबूता भलाई की बरकत जैसे जनावरी एक राष्ट्रां का सोस जैसे जनावरी एक कृष्ण सोत्मो यासुगरी जकुलसार जपायन रलबंदी सदसा सब कृष्णा के से कृष्णा सब जैसे जुझाब दोन मारा जैसे जनावा मारा जैसे गोर कच्ची सगली आगरी वाट तुम शदे वाला जकुड़ी चासरी एक अविश्वानी वाला Takle dog I am Yamalo. Abchakurin Kunsa Krashna Sazambai, Sambital Pricha, Ujavishwani liver, kidney, Karisa, Abchata Mani, Rakta Chechalavana, Kati Chipira, Abcha, Gomte, Vatakle, Menva, Pagachai Pricha, Kasalai Lama Ward, Vishwani, Nasati Krashna, Sabun Danchis. Janavani agri bari, janavani lagat barash, मैं मिसबूर पर इंसान कब मैं सांस में आ, जिसे तुझे था का तो दूर करेगा, जिसे तुझे मुझे जीवी उसवारा, जिसे तुझे मुझे मालूम There are three things एक देवास्वत्मो नसा Holy Spirit, एक मनुष्यास्वत्मो अंशो आणि एक evil. Evil spirit it is operating. तर त्याला कठोरत्मो गोरेन करना. So you will have a lot of disturbance. Anduka Shantina Virara Devarasa. There is a sign that देवस्वत्मो नहीं देवस्वत्मो are always तुमका काय असता शांती असता समाधान असता आणि God cannot go against His nature. तसो स्वभाव मोह शांती समाधान पवित्रतेची फळ. So that's देवस्व. मनुष्यांचो जर elementaries म्हणतात
देवाचो आत्मो जाल्यार खालो जाता काय खोटो आत्मो जाल्यार ताका बंद केल्यार खालो जाता मनशाचो वेळ असतो कित्याक आमी विसर करता मनशाचो जाल्यार कशें कळचें की टू अंडरस्टँड मनीस फायदो करता देर इज हिडन अजेंडा ते जाणा फायद्यान आमी कांय हिडन अजेंडा म्हळ्यार कोणाचो फायदो करताय तो ते देव आसना खंय ना तो तुजोच ह्युमन स्पिरीट इज व्हेरी डिफिकल्ट ताका बंदी करपी जायना आनी मेल्ल्या आत्म्याक कळवळी मेल्ल्यान आयल्यार मनशांचे जाल्यार थोड्या कारणान म्हणटा देव सोडता काय तसल्यात में वायट आनी मनशांचे फरक आसा वायटांत में पाड करता म्हळ्यार ते इवन बरें थोडी ज्यूश येता हा मनशांचे आत्मे थोडे कोणी आमची चित्र सर्व असल्यार इफ यू डिसर्न देम ते पाड करून घेना ते तुका आपोवंक गेलो तुजे खंय थोडे कडेन तुका तुजे रुमान व्हरून दे कॉल युअर अटेंशन कित्याक तांकां मागण्याची गरज आसा ते माग देव ना ते तुमकां आदार करूंक जाय तुजें नांव करून तुजे बेडरूमाक येवन तुजें कामां तें करून रूळ करतात पूण डिसर्न इट हातूंत मस्तू आमी जागृत काय करूचे हो देव आसूं बी हो वायट बी हो डिसर्निंग इज द की एवरीथिंग इज नॉट इव्हल सगळें वायट न्ही तशें सगळें थोडी ह्यो संधी आसता यू हॅव टू डिसर्न